विसा उपरांत तुमकां येवकार. दिवचल तालुक्यांतलो लामगांव हो एक सैमान नटिल्लो गांव. लामा पंथीय बौद्ध भिक्खू लामगांवच्या घोलींनी कांय तेंप राविल्ले. हाका लागून ह्या गांवाक वेगळ्या धर्मीक आनी सांस्कृतीक म्हत्व आसा. पूण सध्या मायनिंगाक लागून थंयच्यो तळयो आनी झरे आटपाक लागल्यात. पळयात उदय परबाचो हो खासा रिपोर्ट. लामगांव हो दिवचल तालुक्यांतलो एक धाकटुलो गांव. एका तेंपार ह्या गांवांत उदकाचे व्हडा प्रमाणात झरे व्हांवताले. हो गांव 5 वचार आशिल्लो. हांगासरल्यो तळयो सदांच भरिल्ल्यो आसताल्यो. झरे खळखळून व्हांवताले. ह्या गांवांतलो सैम पळोवन शेकड्यांनी वर्सां पयलीं बौद्ध भिक्खूंनी ह्या सुवातेर कांय तेंप वास्तव केल्लें. पूण सध्या लामगांवची परिस्थिती सामकीच वायट जाल्या. एक तळें आनी एक झर सोडल्यार सगळेंच काबार जायत चल्लां. ताचें मुख्य कारण म्हणल्यार मायनिंग. ह्या गांवच्या लागसार आशिल्ल्या मायनिंगाचो हो परिणाम. सामाजीक वावुरपी रमेश गांवसा वांगडा पत्रकारांनी ह्या लामगांवची परिस्थिती पळोवंक भोंवडी काडली. हे माइंडलेस मायनिंग इतक्या कारणा खातीर म्हणटा की ही जागा जी आसा ती जागा ह्या जागेचेर आमची लामगांवची तळी आसली. त्या तळयेची अवस्था ही जर करून उडयली आसा जायत जाल्यार फाल्यां सकाळी तुमच्या खेड्या पाड्यांची लोकांची अवस्था कितें करतले ते केवळ खणपाक जाय म्हणून जर खणत रावले जायत तर ह्याच प्रकारची गजाल जायत बसतली. हो रेबो दिसता त्या जाग्यार पयलीं मात्राई देवीचें देवूळ आशिल्लें. पूण आतां देवळाचें अस्तित्वच ना. देवळाच्या कुशीक आशिल्ली तळी आतां ना. थंयचे लोक म्हणटात मायनिंगाक लागून हें सगळें काबार जायत चल्लां. हांगासर शिरगांवचो बेल्ट मुळगांव बेल्ट सगळो हो थंय हो आयज सिजन पयलो देपो आसलो. आतां तो सिजन सगळो सोंपयल्लो आहा आनी आतां ती परतो आनीक तेजें काम चालू आहा. आनी ज्या जाग्यार नवीन आतां टेम्पल पळय बांदला थंय त्याच स्पॉटार आसा आमी. आनी थंय आतां सद्या परत आमी बांदला देवूळ ते सुद्दां परत पळोवपाच्या मार्गार आसा. आतां सद्या मोठ्या प्रमाणात थंयसर काम चालू आसा. लामगांवच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आतां पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. बाबू ब्रदर्स अखिल गोंय 2020 तिसरी क्रिकेट सर्त फातोड्ड्या एसएजीच्या ग्राउंडार 8 जानेरा सावन सुरू जातली. पयल्यो दोनूय सर्ती यशस्वी थारिल्ल्यान तिसरी सर्त मोठ्या प्रमाणात घडोवन हाडपाची तयारी चल्ल्या. जैतिवंतांचें इनाम 75,000 रुपया मेरेन वाडयलां जाल्यार उपजैतिवंतांक 35,000 मेळटले. ह्या सर्तीत मॅन ऑफ द सिरीजाक मोटरसायकल दितले. त्या भायर दरेक मॅचीक मॅन ऑफ द मॅच इनाम दितले. ह्या सर्तींतल्या जैतिवंतांक व्हडा रकमेची इनामां मेळटात. त्या खातीर ह्या सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळटा. फुडल्या वर्सा जावपी सर्ती विशीं आयोजकांनी म्हायती दिली. आमी बाबू ब्रदर्साची तिसरी T20 सर्त 8 जानेवारी ते 15 जानेवारी आसतली. तितूंत आमगेले फर्स्ट प्रायज आसतलें 75,000, सेकंड प्रायज 35,000 आनीक एवरी मॅचीक मॅन ऑफ द मॅच आसतलें. आनी आमी सारक बऱ्यापैकी हे दोन प्रायज मॅन ऑफ द सिरीज हिरोची पॅशन प्रो हिरोची पॅशन प्रो एवरी दिसाक 2 मॅच आसतल्यो. सकाळच्या मैदाक 1 आनी सांजच्या मैदाक 1. आनी ह्या टुर्नामेंटाक मॅच हेका एवरी हेका हें दवरला 16 टिमी आसतल्यो. 16 पयली येता तांकां पयली चान्स आसतलो. आनी तेंची मॅचीची हे आसतली 8,000 एंट्री फी. हो टुर्नामेंट बऱ्या दबाज्या मोठ्या इंटेन्सिटीचेर आमी करपाचो थारायल्लो आसा. आनीक सगळ्यांचो पाठिंबो आनीक सपोर्ट आमकां मेळत आसा. हो टुर्नामेंट आमी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा यांच्या सहकार्यान ह्या फावटी करपाचो ठरयल्लो आसा. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार समीर भट. पावर फिट जिमान दवरिल्ली पयली मिस्टर पावर फिट बॉडी बिल्डिंग सर्त शेनवारा म्हापशा टॅक्सी स्टँडार जाली. गोंय बॉडी बिल्डिंग फिटनेस असोसिएशनाच्या आदारान ही सर्त घेतली. हे सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो म्हूण बॉडी बिल्डिंग संघटनेचो सचिव सुभाष नायक खोशी जालो. ही पळयात सर्तीची कांय खिणचित्रां.
म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फडटे. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.